नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार हांव दीप्तिका कोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। म्हादय वाठार व्याघ्र क्षेत्र करपाची खंडपीठान दिल्ली मुजत सोंपपाक 3 दीस आसतना मुजत वाडी खातीर सरकारान केला अर्ज। 10 नोव्हेंबर मेरेन मुजत वाड दिवपाची मागणी। सरकार खंयचोय आसूं सुदीन ढवळीकाराचें मंत्रीपद मात फिक्स म्हणटा आमदार विजय सरदेसाय। गोंयचे दिल्ली करूं नाकात, गोंयच्यो जमनी उदकाची स्रोतां सांबाळात, शेतकी मंत्री रवी नायकाचें गोंयकारांक आवाहन। कळंगूट रस्त्याची जाल्या चाळण, पीडब्ल्यूडी करता वयल्या वयर कामां, लोकांक सोंसचे पडटा त्रास, थळाव्या लोकांचो आरोप। कांद्यान हाडले दोळ्यान उदक, कांदो 50 ते 55 रुपया किल दरान विकता बाजारांत, आनीकूय कांद्याच्या दरान वाड जावपाची शक्यताय। आनी दिवाळीच्या फाटभुंयेर पर्रा सिटीजन फोरमा वतीन 10 नोव्हेंबराक इको फ्रेंडली आकाश कंदील सर्त, आमदार मायकल लोबोन दिली माहिती। आता खबरो विस्तारान। म्हादय वाठार वाघ वाठार अधिसूचित करपाची खंडपीठान दिल्ली मुजत सोंपपाक 3 दीस आसतनाच मुजत वाडी खातीर सरकारान अर्ज केला। खंडपीठान दिल्ली 3 म्हयन्याची मुजत 24 ऑक्टोबराक सोंपता, देखून 10 नोव्हेंबर मेरेन अधिसुचोवणी खातीर मुजत वाडोवन दिवची असो अर्ज केल्ल्याची माहिती एडव्होकेट जनरल देवदास पांगम हांणी दिली। टायगर रिझर्व प्रकल्प हाचेर 24 ऑक्टोबराक न्यायालयान सुनावणी आशिल्ली, ही 23 ऑक्टोबराक सुनावणी जावपाक शकता आणि सरकारान अजूनही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली ना। सरकाराक आपली भूमिका स्पष्ट करपा खातीर अजून वेळ जाय, ताचे कारणान सरकारान 10 नोव्हेंबर मेरेन आपणाक वेळ दिवचो म्हणून न्यायालयात रिक्वेस्ट केला आणि हो प्रकल्प जे पर्यावरण मोगी आसा तांकां गोंयांत येयल्लो जाय, पूण अजूनही सरकारान आपली जी भूमिका आसा ती स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्यान ही जी सुनावणी आसा ती 10 नोव्हेंबर मेरेन फुडें व्हरची आणि आमकां 10 नोव्हेंबर मेरेन हाची मुदत दिवची अशी सरकारान न्यायालयात रिक्वेस्ट केला। जाल्यार हो प्रकल्प येवपा खातीर जे पर्यावरण मोगी आसात तांकां हो प्रकल्प गोंयांत येयल्लो जाय, जाल्यार हाचेर सुनावणी जावपाक खूब म्हत्वाची आसा आणि हाचेर ही सुनावणी केन्ना जातली ही आमी तुमकां फुडले अपडेट जे आसा ते गोमंतक टीव्हीचेर दाखयतले। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सईद, वर्षा आश्वेकर। सरकार खंयचेय आसूं हे सुदिनाक मंत्रीपद फिक्स अशें विधान आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। सुदिनाक मंत्रीपद कायम कशें दवरता हो विशय अभ्यास करपासारको आसा अशें विजयान म्हणलां। जाल्यार हांवें म्हजे कडेन जेन्ना जेन्ना खंयची मंत्रीपदां आयल्यात त्या वेळार लोकांची कामां पुराय करपाक प्राधान्य दिलां। महत्वाचें म्हळ्यार आपणे विजयाच्या मतदारसंघातली लेगीत कितलीशींच कामां पुराय करून दिल्यात अशें ह्या वेळार मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी म्हणलें। ऑल सेड एंड डन, सुदीन ढवळीकर हो एक कसो मंत्री, तो कसो तरी मंत्रीच आसता एक सुदीन ढवळीकर मंत्री ते कशें ते कोणाकूच कळचें ना, पूण एक मंत्री जावन फक्त कोणाक तापयलो ना। ऑनेस्टली गिविंग द क्रेडिट की सेंटरा कडेन वचून पयशे हाडप, आतां तांचे डबल इंजीन सरकार आहा, डबल इंजिनान पयशे हाडूंक मेळटा इजी ते हाडप, पूण हाडून ते इम्प्लिमेंट करप बरें भशेन आनी जे पयशे हाडले जे कांदा खातीर हाडटात ते काम कंप्लीट करप हें पीडब्ल्यूडी ताणें केल्लें आहा। आमची सिवरेज जी अंडरग्राउंड सिवरेज जाल्या कर्नाटक मतदारसंघाची प्लांटां जाल्या, आज आमी एकूच असो मतदारसंघ आसतलो जो 100% अंडरग्राउंड। सो ताचे खातीर म्हाका दिसता सुदिनाक पयलीं सरकार हांव आज परबी दिला, कित्याक हो आमचो म्हज्या मतदारसंघांतलो एक लॉंग पेंडींग इश्यू इतल्या खातीर कित्याक आमी सादे भाशेन कळटलें जाल्यार अशें न्ही, फातोर्डाक लायट येता ती मेळणेच्यान आनी फोंडेच्यान, आतां ताणें म्हणलें की हें जातकीर फोंड्याक आनी फोंड्याक मेळटली, सारें गणीत तें लेमन्स लँग्वेज दोन कडच्यान लायट येता, दोनूय जागे ओवरलोडेड आहा।
खंय फोंडें ओवरलोड आहा वेर्णाय ओवरलोड आहा. नेक्स्ट आमकां ऑल्टरनेट सोर्स म्हणून कुंकळे लायट एक्स्ट्रा आसा म्हणून कितें आहा ती ओव्हरहेड केबलान आहा आनी ते केबल फावटी आहा. सो थंय अंडरग्राउंड केबलिंग करप आनी ती लायट आमकां हाडप आनी अनइंटरप्टेड पावर सप्लायचो हो एक ऑल्टरनेट सोर्स तयार करप हो गरजेचो आशिल्लो. हें करपाक 40 कोटी 40 कोटी रुपया लागता ताका अंडरग्राउंड केबलिंग करपाक. तो इम्प्रूव करता एक पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिटवीन कुंकळी आनी फातोर्डा आनी ऑनवर्ड्स टू राया. हें करून मडगांवूय फायदो आहा नावेलीकूय फायदो आहा. तसो पळोवंक गेलो जाल्यार ताका सगळे हे आमदारांक फायदोच आहा. कित्याक जेन्ना थंय अंडरग्राउंड जाता तेन्ना थंय पावर इंटरप्शनां देंवतली पावर आवटेजीस देंवत्ल्यो. म्हणजे पुढे विज्ञान एक लक्षात दवरपाक जाय गेल्या कित्येक वर्सां पॉवर डिपार्टमेंटान वेगळे निर्णय जाले. प्रत्येकान काम केलां पूण आपल्या मतदारसंघात काम केलां हांव ना म्हणना. पूण आज अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आमकां 40% जे पयशे आसात ते प्रमोद सावंतानूच दिवचे पडटा. लक्षात दवरा एज अ फायनान्स मिनिस्टर. आनी ते 100% पयशे आमकां गोवा गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो येवजण आसा त्यो फायनान्स मिनिस्टरान दिवचे पडटा. आनी त्या खातीर ताजे सहकार्य आमी मुखार वचूं शकना. आनी त्या खातीरूच आज म्हाका खूब आनंद जाता की हे जे काम करता आसतना जशे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे RTSS स्किमी अंडर आमी जवळ जवळ 749 कोटी हाडले. तशेंच गोवा गव्हर्मेंटाच्या अंडर जवळ जवळ आमकां 1800 कोटी मेळ्ळे. आनी हेचे श्रेय हांव केन्नाच सगळ्या लोकांक दिता कारण शेवट काम करप हे आमचे कर्तव्य आसा. आनी त्या कर्तव्याच्या भावनेंतल्यानूच जशें विजयान सांगलें 15,000 कोटीच्या आमी कामांतले हाडली. इट इज अंडर द लिडरशीप ऑफ मनोहर पर्रीकर कडच्यान लेटर घेवन आमी दिल्ली घेतला. इवन देर वॉज वन रोड ऑफ विजय सरदेसाय who was asking for that road from Rabindra Bhavan direct शेतांतल्यान वचून रिंग रोडाक जॉईन करपाचो. जो रिंग रोड आमचो वेस्टर्न बायपास आहा ताका व्हरून पूण त्या नंतर तो फोलो न जाल्ल्या कारणान तें काम उरलें. पूण वी हॅव डन दॅट. पयशे मेळटात म्हणून गोंयच्यो जमनी विकूं नाकात. पिकावळीच्या जमनीत शेतां रोयात. नाल्लाची भाटां आंबे तशेंच हेर पिकावळीचें उत्पन्न घेवन जमनी सांबाळात. तशेंच सैमीक उदकाचे स्रोत लेगीत सांबाळात. गोंयची दिल्ली करपाची गरज ना. गोंय आमचें आसा तशेंच बरें आसा अशें विधान शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलां. आमचे गोंयकारांनी आमची जमीन आसा ती जमीन सांबाळपाक जाय रोवपाक जाय. गोवोरमेंटाचें कितें आसा आमची जे फॅसिलिटी आसा कितें जाय हे सवलती पासून जाय ते आज आमकां डायरेक्टर आसा आमचे एकदम डायरेक्टर आसा तेजे वांगडी आसा सगळे बरे तरेन काम करतात. आनीक जी शेती गोंयची वाडची बाकीची शेतां बरोबर आंब्याची झाडां माडांची झाडां सगळे तरेची वाडची आनी ते झाड ते आनी तेजेर खुबशे इन्कम आमी करूं शकता. आयज आमकां सगळे भायल्यान येता भायल्यान सगळे तेजे आंबे येता आनी कितें जाता आनी गोंयांत आमची बरी जमीन आसा आनी ते आमी खबर माड कोकोनट तशेंच बाकीचे झाडां आसात जावं आंब्याची हे सगळे तरेची झाडां जी आसा ती हे आसा आमकां इन्कम ते वेळार सुद्दां लोकांनी शेतां करून जी आयज दिसता ती आमी सांबाळून दवरपाक जाय. कित्याक आमकां फुडें जे आयज आमी अन्नाचो फूड डे जेवणाचो दीस आमकां जेवण मेळपाक जाय. केन्ना तुमी मिसा पासून वयता आसतले बाजरी सांगता आसतले मेन आमकां जेवण अन्न जगपाक जाय उदक जगपाक जाय. म्हणून आमी हे केले सगळे तरेनी आनी गोंयकारांनी सगळ्यांनी केले आनी आमी जास्तीत जास्त आमचे जमनी ज्यो आसा सामान दवरपाक जाय. कित्याक नाल्यार आमचे जर हांगसर दिल्ली जालें जायत आमकां खंय तरी वयचें पडटलें. म्हणून आमी सांबाळून दवरया की आमच्यो जमनी कितलेच त्रास जावं सांबाळून दवरया. झाडां सगळे तरी आमी रोवया. जे कितल्या जाता सवलती जाय कितें जाय स्किमी आमचे डायरेक्टर आसा मार्गदर्शन करपाक फादर आसा आमचे सरपंच हे आसतात आमदार आसतात एवढा आमदार एवढा म्हणजे हे सगळे तरेचे आमी करतात. ती गव्हर्मेंटाचे कितें आसा तुमचे पयशे तुमचे पर्यंत पावोवपाक जाय. तुमचे पयशे तुमी वचून
पंचायती बसच्यो सगळे जिल्हा बसच्यो जे असेंब्ली न्यू पार्लमेंटात ताका लागून तुमी आमकां निवडून करता की तुमचे पयशे ते आमी खंयचे वयचे कशें तुमचे वयर पावोवचे ते आमचें काम. तेका खूब बरें दिसलें की आमचे गोंयकार भाव शेत रोवपाक फुडें सरता. आमचे जागे आमचे जाणटेल्यांनी ते सांबाळून दवरल्या ते आज खंय तरी पेटेड जायत आसा, खंय तरी एन्क्रोचमेंट जाता, खंय तरी तेजें कन्वर्शन जाता. हें करपा नाका खातीर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुबशे शेतकारांक हेल्प करपाक तांकां सबसिडी दिवपाक प्रयत्न करता. कळंगूट रस्त्याची सामकी चवथीकाय जाल्या. पुराय रस्तो फोंडकुलांनी भरला. हाका लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करपी मनशांक त्रास जातात. भौशीक बांदकाम खातें फोंडकुलां भरपाचें काम वयल्या वयर करता असो थळाव्यांचो आरोप. रस्तो सारको करपाक सरकारी यंत्रणेक खंय पुरायपणान अपयश आयलां अशें लोकांचें म्हणणें. हो रस्तो नजर मारशे जाल्यार रस्त्याची चाळण जाल्लेली आसली, अजूनय आसा. पॉटहोल अजूनय आसा. बागा रोड घेवच्यो ज्यो जायकाचे हेका लागून ते चेंबर्स घातल्या अजूनय पावसान कॉलेप्स जाता. एवरी आफ्टर द रेन्स ते रिपेरूय जाता, पण पर्मनंट सोल्युशन्स कोणी घेवंक ना. आता जशें तुमी म्हटल्यार ते PWDन एक प्रेस दिल्लो की 27 किलोमीटर तेंच्यांनी हॉट मिक्स केलो रस्तो. आनी सेम क्वेश्चन हांवें आयज सरपंचाकूय विचारलें, बाबा 27 किलोमीटर जर PWDन हॉट मिक्स केल्या गेल्या 2 वर्सांनी जाल्यार ते रस्ते आहा खंय? कित्याक आमी प्रत्येक रस्त्याचे सर्वे केला आनी एकदां आमी अशें सर्वे केल्ले की आमी लोकेशन वायज पॉट होल्स खंय खंय आहा आनी कितले आहा ते मार्क करून गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. हे गेल्या 2-3 वर्सां पयलीं. तितून आमकां उण्यांत उणे मोर दॅन 200 पॉट होल्स आमी आयडेंटिफाय केल्ले एंटायर कलंगूट. हे आमी ड्रॉइंग काडून फोटोग्राफ काडून ताचे प्लॅनाचेर मार्क करून दिल्ले. आनी जर तर PWD म्हणटा गेल्या 2 वर्सांनी तेंचे 27 किलोमीटर हॉट मिक्स केला, बाबा ते इज इट ऑन द पेपर ऑर इन रियलिटी हें तेंच्यांनी सांगचें आमकां. आनी हे 27 किलोमीटर जो रस्तो विदाउट पॉट होल फ्री आसा तर जाल्यार तो खंय खंय आसा जाल्यार आमी तेंच्या नजरेक दाखयता बाबा खंयचो रस्तो अजून पासून पिड्ड्यार आसा, हेच्या पयलींय पिड्ड्यार आसलो आनी गेल्या 2 वर्सां पयलीं पिड्ड्यार आसलो जे अजून रिपेर जावंक ना. हॉट मिक्स खंय केला ते आमकां खबर ना. कांय म्हयन्या पयलीं टोमाटाच्या वाडिल्ल्या दराक लागून सर्वसामान्यांक त्रास जाल्लो. त्या वेळार कांय जाणांनी जेवणात टोमाट वापरपाचें बंद केल्लें. आतां अशी स्थिती कांद्याची जाल्या. पणजे बाजारांत कांदो 50 ते 55 रुपया किलो दरान विकतात. सध्याच्या जेवणात कांद्याचो वापर मोठ्या प्रमाणात जाता. ताका लागून टोमाटा उपरांत कांद्याचो दर आनीकूय वाडपाची शक्यताय आसा. कांदे पावले 50चेर. जे कांदे पयलीं 40-35 न्हय तर 25 रुपया किलो सुद्दां मेळटाले, तेच कांदे आतां 50 रुपया किलो विकतात. हे कांदे 50 रुपया किलो पणजेच्या मार्केटान विकतात. तर हाचो फटको सर्वसामान्य मनशांक बसला. सध्या गोंयांत नवरात्री सुरू आसा, शिवराकाचे दीस चल्ल्या आनी लोकां मदीं प्रश्न पडला की घेवपाचे कांदे तरी कशे घेवपाचे, कित्याक इतको म्हारग जाल्लो हो कांदो सर्वसामान्य मनशांक काय परवडपाचो ना. तर हाचो फटको सर्वसामान्य मनशांक बसलेलो दिश्टी पडटा. गोमंतक TV खातीर हांव रती फातर्पेकर. फाटल्या सेगीत 8 वर्सां सावन पर्रा इको फ्रेंडली आकाश कंदील करपाच्या सर्तीचें आयोजन जाता. अंदू ह्या सर्तीचें 9वें वर्स. 10 नोव्हेंबराक ह्या सर्तीचें पर्रा आयोजन केलां. सकाळीं 10 ते सांजेचे 5 वरां मेरेन इत्सूक सर्तकांनी ह्या सर्तीत वांटो घेवचो अशी माहिती थळावो आमदार मायकल लोबोन दिल्या. आकाश कंदील करपाची परंपरा तिगून उरची म्हणून ह्या सर्तीचें आयोजन जाता अशेंय तांणी सांगलें. फेस्टिवल ऑफ लायट्स आमच्या पोर्रीचे गांवान 9th इयर म्हणजे हे फावटी 9 वर्सां स्टार्ट जाता म्हणजे 8 years कंप्लीट जावन दिस इज द 9th इयर. पर्रा इज सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑफ लायट्स. दिवाळीचे निमित्तान जी 12 तारीख आहा दिवाळी, 2 दीस पयलीं आमी 2 दीस पयलीं कित्याक करता की लोकांनी आकाश कंदील आपल्या घरांनी करप इको फ्रेंडली. थर्मोकॉल प्लास्टीक यूज करपाचें न्हू, हो करून सगळ्या गोंयकारांक दाखोवपाक मेन रोडार पोर्राचे हाडून डिस्प्ले करप, प्रेजेंटेशन करप आनी रातचो कॉम्पिटिशन सोंपल्या उपरांत तो परत आपल्या घरा व्हरप आनी दिवाळीच्या दिसा तो आपल्या घरांत लावप आनी उजवाड हाडप आपल्या घरान, आपल्या शेजाऱ्याक, आपल्या विलेजीन. आनी म्हाका दिसता जो उजवाड पोर्रासून येता एवरी इयर
ह्या आकाश कंडिलांचो हो गोंयभर आख्खे इंडियेक आनी संवसाराक गाजता आनी त्या खातीर आमी लोकल टॅलंट जो आमचो सगळे यूथ सदांच म्हणटा की आमी नारकासूर करया, आमी तांकां सांगतात तुमी आकाश कंडील करा. आमी नारकासुराचेर विरुद्ध उलोवपाक वचोंक ना हिंगा, पूण एट द सेम टायम जी उर्बा तांकां दिसता की आमी नारकासूर करून बरो डान्स करया त्या वन डे बिफोर द दिवाली, आमी म्हणटा तुमी आकाश कंडीलूय घरा लागीं करा, बरो आकाश कंडील करा. जितको टायम तुमी नारकासूर करपाक जो घेता तितलो टायम तुमी थोडो टायम तितूंतलो आकाश कंडील घरा लागीं करा आनी आकाश कंडील आमच्या फेस्टिवल ऑफ लायट्साक हाडा आनी तुमच्या घरा लागीं तो वयर घराच्या वयर वा घरा फुडल्यान तो तुमी उजवाडाक पेटोया. हे आमचे सगळे युथा कडेन चेडे तरी तशी चेडवां जी यंग आहा 10 अबाव 8 एंड अबाव 5 एंड अबाव म्हणजे आकाश कंडील म्हाका दिसता खुबशे धाकटुले भुरगे पासून 4 वर्सांचे पासून आपल्या पेरंट्सांक सांगता की आमकां तो करपाक जावो. वी वॉन्ट टू डू आकाश कंडील, वी वॉन्ट टू डू अ स्टार. जेन्ना क्रिसमस येता तेन्ना स्टार करपाक धाकटी भुरगीं आपल्या पेरंट्सांक सांगता. पूण म्हाका दिसता वी नीड टू कल्टिवेट इट इन दियर मायंड्स. आमी तांकां सांगपाची गरज आहा की ही आमची परंपरा. आमी आदी आकाश कंडील घरांत लागीं करताले, भायलो हाडिनासले. हे आमी स्टार्ट केले करपाक कित्याक खुबशे भुरगे आकाश कंडील करपाक विसरले आनी कित्याक तेंचे पेरंट्सांनी तांकां सांगूंक ना, ते बाजारांतसून हाडपाक लागले. हे बंद जावन आपल्या घरांत करप आनी घरांतलो आकाश कंडील आपल्या घराक लावप, भितर दिवो पेटोवप हे इम्पॉर्टंट आसा टू ब्रिंग लायट इन युअर हाऊस. एंड वी रिक्वेस्ट ऑल द यूथ ऑफ गोवा to make Akash candles and bring it on 10th of November at 10 a.m. onwards up to 5:30 and display it on the streets of Parra. Let us bring light from Parra. Let us take the light to all over Goa and all over India. नावशीचो प्रस्ताविक प्रकल्प पारंपारीक नुस्तेकारांचेर हावळ हाडपी आसा. गोंय सरकार गोंयची संस्कृती दाखोवचे परस भायली संस्कृती दाखोवपाक सोदता अशी टिका काँग्रेस सरचिटणीस कॅप्टन विरियातो फर्नांडिसान केला. मरिना आड रस्त्यार देवपी नुस्तेकारांक काँग्रेसीचो तेंको आसतलो अशेंय तांणी सांगलें. नावशी मरिना प्रकल्पाक पर्यावरणीय दाखल्याची गरज नाशिल्ल्याचें केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान स्पश्ट केलां. आमकां आयज कळून आयला की जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट जाचेर लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी, स्पेशली सांत आंद्रेच्या लोकांनी, शिड्डोनच्या लोकांनी, नुस्तेकारांनी रस्त्यार आयिल्ले आनी एक लढाई स्टार्ट केल्ली की आमकां तो नावशी मरिना प्रोजेक्ट नाका म्हूण. आनी जेन्ना मॅटर कोर्टान पावली तेन्ना गोंयच्या सरकारान एफिडेवीट फायल केल्लें सेयींग की आमी हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरचे ना म्हूण. आनी सगळो लोक, गोंयचो लोक खुशाल बरीच जाल्लो. आतां आमकां कळून आयला MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज, हांचेच एक सिंगल इंजीन हांगा, दुसरें डबल इंजीन थंय आसा. तांणी बॅक डोरांच्यान क्लियरन्साक लागून सांगलां की एनवायरमेंटल क्लियरन्स नाका म्हूण. तर ही पिशापणां. कित्याक हो पळय प्रोजेक्ट येता नावशी मरिना प्रोजेक्ट, हो दर्यान येता. नावशी जुवारी नदी वता पळय थंय, आनी ते नदयेन 1 लाख स्क्वेअर मिटर ते कॉन्क्रिटायझेशन करतले फॉर बथिंग फेसिलिटी फॉर यॉट्स. यॉट्स कोणाचे? आमच्या गोंयकारां कडेन घडना. हे फक्त श्रीमंत लोक भायले आनी दिल्ली पाटयेचे येतात. ते फक्त म्हणटात तांकां बिसायड्स बथिंग ऑफ यॉट्स आनी मेंटेनन्स खंय खंय हॉलिडेयांक येतले. प्लेजर स्पेंडींग, हे प्लेजर स्पेंडींग म्हणजे आमकां खबर आसा, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन आनी सगळे हे नाका जाल्ले करता पळय ते गोंया पिड्ड्यार केला ते. प्लस कल्चरल एक्टिविटीज खंय. आमचें जे कल्चर आसा, आमची संस्कृती आसा तसलीच म्हाका दिसता आनी खंय ना. आयज हो सरकार आमची संस्कृती बाकीच्या भारताक दाखोवच्या सुवातेर भायली संस्कृती हांगा हाडूंक सोदता. हाका काँग्रेस पाटयेच्यान आमी आश्वेशन दिता लोकांक की आमी फाटीं रावचे ना. मॅटर कोर्टान आसा, बट ही जो आसा परती लढाई वी वील टेक इट टू द पिपल्स कोर्ट. लोकांच्या कोर्टान वेतले आनी लढाई चालू दवरतले.
पेडणेच्या तुये गावांतल्या चिवय वाठारात रोसांच्या फुलांचो मळो रविकांत आणि श्रेया ह्या घोव बायलांनी फुलयला. दसऱ्याक लागपी रोसांक ह्या हंगामात मागणी आसता, ताका लागून ह्या फुलांचो बरो खप जाता. पळयात रोसांच्या फुलांच्या मळ्याचो हो स्पेशल रिपोर्ट. कितली एकर जमनीन लायल्या? हांवें 1 एकर जमीन लायल्या ती. ही झाडां तुवें खंयच्यान हाडलेली? हांवें ही झाडां एग्रीकल्चर झोनसून अरोमलसून ते ही तुझ्या कडेन 2 तरेची हा. कसली जात काय आयडिया? मॅरीगोल्ड ते एक येलो अँड रेड. ही आता कितल्या दिसांनी फुलली? आता साधारण जाले तांकां 45 डेज सुमार जाले, म्हणजे 1.5 म्हयनो वयर जाले ताका फुलल्या. चवथी आदी लायले ती. आणि सरकार कडसून कितें मेळता अनुदान बी? अनुदान दिता म्हटले, पळया कितें. पयलेच फावटी केला तुवें? पयलीं एकदां केल्ले आमी, पयलीं 2 वर्सां केले, थोड्या प्रमाणात केल्ले. आता एक मातशें जास्त प्रमाणात केलेला अशें. आणि रानटी बी जनावरां येता? रानटी जनावरां खातीर हे अशें आमी उपाय केला. पत्रे हाडून मारले, ना जाल्यार ते दवरिना. गवेरेडे हांगा खूब आसा. फेन्सिंग बी मेळता न्हू हेचे अनुदान बी? ऑलरेडी आता काल अजून जावंक सर पास जावंक ना, घातला ऑलरेडी. ह्याच्या पयली कितले हे बी केल्ले? आणि कसली केल्ली? फुलां, झाडां? फुलां, भाजीपालो आमी वर्साच्या वर्सा करता. भाजी कसल्या तरेची? भाजी सगळे भेंडे, दोडगी, वाल, करेला, कोकण दुदी, काकडी. हो व्यवसाय केला फायदो आसा असो दिसता? भुरग्यांनी येवचे ह्या व्यवसायान? नक्की हेतून येवपाचे, भरपूर फायदो आहा तेतून. पण करूंक जाय आपण स्वता मेहनती. दुसरे जमीन जाय, जमीन उपलब्ध जाय. उपलब्ध जाय, ताका पाण्याचे सोर्स जाय. आता तुम्ही एका पाणी खंयच्यान हाडटा तर? पाणी एका सध्या आमच्याकडे सोर्स आहे एग्रीकल्चरचे, हे आमकां अनुदान मेळून ते पंप आसा आमच्याकडे. ही जमीन तुमची काय भाड्याक घेतल्या? ना, आमची स्वताची जमीन आसा. स्वताची. आता फुलोन आता एक महिनो तरी जाला सारको. इल्ली स्टार्टिंग येता, पयलीं बारीक बारीक, आता ही फुल जाल्या. हय. आता म्हाका सांगा, तुम्ही जेन्ना शेतान येता तेन्ना आणि तुमकां कोण मदत बी करता शेती करपाक? खूब आसा. आता नवीन भुरगे समज ह्या शेती व्यवसायान येत जाल्यार फायदो आसा अशें दिसता गे? हय. कितें करचें पडटलें भुरग्यांक, नवीन शेतकऱ्यांक? हाडटा ती आमची सुद्दां हांकां दाखयता, बाबा कशी कितें सगळ्यांक येता वांगडा दाखयता, बाबा एक कशें केलें आपण, कितें जातलें. ओके. तुम्ही प्रशिक्षणय दिता लोकांक येत जाले? हय, इल्ले पडे हाडटा हांकां दाखोवपाक. कळंगुटे कांदोळ्यासारख्या वाठारांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांनी हडप केल्यात. बिगर गोंयकारांक हाचे खातीर थळावो आमदार मायकल लोबोचो पुराय तेंको आसा असो आरोप आरजीच्या मनोज परबान केला. हालीं तेंपार गोंयांत गोंयकारांच्यो जमनी बिगर गोंयकारांक कडल्यान हडप करपाचे प्रकार वाडल्यात. कळंगुटे आनी कांदोळे वाठारांत अशे जायते प्रकार पळोवपाक मेळटा. ह्या जमनींचेर बेकायदेशीर बसते उबे रावल्यात म्हूण आरजीपीचो आरोप. थळावो आमदार मायकल लोबो खंय अशा प्रकारांक तेंको दिता म्हूण मनोज परबाचो आरोप. आरजी खंय मुख्यमंत्र्याक मेळटले आनी ह्या प्रकरणात जे घुसपलात तांचेर कारवाय करपाची मागणी करतले. जे लोकल्स आसा, ज्यांचे जमनी, ज्यांचे जागे ह्या मायग्रंटांनी चोरला आणि फ्रॉम 1997, 1998 टील डेट ते झगडत आसा. कोणाचे 2001 पासून केस चालू आसा, कोणाची 98 पासून चालू आसा. आणि आमी हेंय तुमकां सांगता की हे जे केसी झगडटा पळय, हितून तांकां सरकाराचो कसलोच हेल्प मेळना, सरकाराच्या डिपार्टमेंटाचो कसलोच हेल्प मेळना. हांगा प्रायवेट प्रॉपर्टी मायग्रंटांनी चोरून तेंच्यांनी आपापली नांवां घातलेली आसा. भितर रातोड आसा, लमाणी आसा, इस्माइल्ला आसा आनी कोण कोण अशे भरपूरशीं नांवां आसा जी गोंयकारांची न्हू. जे मेल्ले मनीस आसा, जे 1961, 81, 82 मेला, तेंची सेल डिडां 2005 जाल्ली आसा. सो 2005 जावन तेंच्यांनी सेल डिडां केली आनी तेंचे प्रॉपर्टी विकले. आनी आयज पासून तेंच्या प्रॉपर्टीन हें काम चालू आसा. आयज पासून जर ते प्रॉपर्टी कामां चलता ती आडोवपाक गेले जाल्यार तेंचेर ते मायग्रंट पुलीस कंप्लेंट करता आनी पुलीस हांकां व्हरता आनी हांकां क्वेश्चन करता. सो इमेजीन की हो डबल इंजीन सरकार, हेच्या पयलीं 2007 तेन्ना काँग्रेस आसलो, काँग्रेस डबल इंजीन आणि बीजेपी डबल इंजीन, ह्या दोगांयनी मेळून गोंयकारांक कशे रस्त्यार हाडला. आतां हे आमच्या कडेन हे सगळे फायली आसा. ही सगळी जी मॅटरां आहा पळय डिफरंट आसा. भितर कोर्टाचे जजमेंट पासून आसा. एका मॅटरान कोर्टान सांगला की डीओपीन गेल्या जानेवारीन 30 तारखेर जजमेंट येयला की डीओपीन जे एक मायग्रंट इल्लीगल 267 जी घरां आसा, ही 267 घराचेर 1 वर्सा भितर कितें आहा तो निकाल लाय म्हणून, कितें आहा ती केसीस आहा ते काबार कर म्हणून. म्हणजे येस ऑर नो, आयदर ते इल्लीगल कर, डेमोलिशनाक घाल, नाल्यार ते प्रूव कर की बाबा करेक्ट आहा. तर ताका फक्त 2 म्हयने उरला, ते 2 म्हयन्याकूय आमी रावला. आमचो भाव बॉम्बेच्यान स्पेशल येयला, तो गोंयकार पूण बॉम्बे
रावता, तेजी माय बीन आतां बॉम्बे गेले जाल्यार ती थंयच्यान हांगा येयले आपल्या प्रॉपर्टीचे कंटिन्युअस फ्रॉम 2001 पासून ते झगडात आहा. फ्रॉम 2001 तेंच्या हितून पयलीं एक हट जालो, मागीर हट करून मागीर तेंच्या आवय बापायक मायग्रंट मारपाक येयले, झगडे जाले, हे विटोवन ते थंयच्यान गोंयांच्यान हांगा थंय गेल्या. आनी आयज इमेजीन करा की आमच्या गोंयकारांक आमच्या गोंयांत रावपाक सुद्दां जागो ना. आनी हांकां SITन हे सगळे केसीस SIT ना हेंय तुमकां सांगपाक सोदता. आनी SITन ही मॅटरां आसा पळय ती SIT कडल्यान तांकां कांयच सामको रिप्लाय येना, पूण ओरल तांकां रिप्लाय येता की तुमी सिव्हील कोर्टान वचा, हे प्रायवेट प्रॉपर्टी हे आमकां लागना, लँड ग्रॅबान लागना, हे लागना, ते लागना, असली रिजनां करता आनी तांकां धाडून घालता. सो हे सगळी जी मॅटर आसा ही घेवन आमी आयतार नाल्यार सोमारा आमी फाल्यां नाल्यार परवां CMची जशी अपॉयंटमेंट मेळटली CMा कडेन आमी बसतले, सगळी मॅटरां घेवन CMा कडेन वयतले आनी ताका सांगतले की जे ऑफिसर हांगा इनवॉल्व आसा पयलीं म्हटल्यार तेंचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हे जे केसीस आसा जे पेंडींग आसा ते जाता तितले बेगीन काबार करून तांकां लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय. आनी जे मायग्रंटांनी इल्लिगल थंयसर घरां बांदले ती डेमोलिश करून तेंचो जागो वेकंट करून तांकां जागो तेंची जमीन तांकां दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.